डॉक्टर नमस्कार. नमस्कार. थोडक्यात नेमका तुमचा परिचय ऐकून घ्या. हांव डॉक्टर सौम्या श्रीनिवास भुजले. हांव एक आयुर्वेदीक डॉक्टर आणि पोस्ट ग्रॅज्युएशन केलां हांवें थेरप्युटीक योगा फिल्डान फ्रॉम पुणे. तुमचें नांव सौम्या आसा. सौम्या नांव आयकपाक सुद्दां खूब गोड दिसता. सौम्याचो अर्थ एक्सप्लेन करचो. सौम्याचो अर्थ म्हणजे शांत किंवा समथिंग दॅट इज काम अँड क्वायट अँड एज वेल एज उष्णाचे ऑपोजिट सौम्यता. सो सौम्यता इज ऑल्सो समथिंग दॅट इज कोल्ड ऑर समथिंग ऑफ दॅट सॉर्ट. सो कदाचित आई बाबान तोच अशेंच जातलें चली म्हणून घालें आसतलें सौम्या म्हणून नांव, पण ताचो कांय इफेक्ट जावना. आसा तशेंच हांव हायपर एक्टिव्हूच. पण हेका लागून तुमी एक्चुअली आयुर्वेदान फिल्डान गेल्ले. आयुर्वेद म्हणल्यार शांत मनीस पयलीं जाय. ॲक्चुअली ट्रू, बट ना, नॉट बिकॉज ऑफ द नेम. बाकीचे खूब फॅक्टर्स आशिल्ले, खूब प्रोमोटींग फॅक्टर्स आशिल्ले आयुर्वेद फिल्डान येवपा खातीर, जे हांव आतां फुडें डिटेलान. सो तुमचें बालपण कशें आसलें पयलीं आमकां जाणपाक आवडटलें. बालपण खूब बरें आशिल्लें. म्हजें प्रायमरी एज्युकेशन सगळें डॉक्टर के बी हेडगेवार स्कुलांतल्यान जालें. सो एक्स्ट्रीमली तांणी कितें म्हणटात संस्कार बी घालप, ऑर यू नो हाव टू बी अ नायस पर्सन, ताचेर खूब भर घालें वता त्या शाळेंत. सो बिकॉज ऑफ दॅट आय थिंक इट हॅज मेड अ ट्रिमेंडियस इफेक्ट ऑन द वे आय एम टुडे. सो जनरली प्रायमरी स्कुलान कितें जाल्यार फक्त आय डोंट नो वॉट पीपल रिमेंबर, बट आय रिमेंबर अबाउट वॉट डिसिप्लीन इज, वॉट इट इज टू बी करेक्ट, वॉट इट इज टू बी रायट. अँड हें सगळें श्रेय डॉक्टर के बी हायस्कुलाक वता, के बी प्रायमरी स्कुलाक वता. 6th to 10th आय डिड इट फ्रॉम पिपल्स हायस्कूल. आनी ते स्कुलान सुद्दां खूब चेंज म्हज्या हातून केलो इन द सेन्स ऑफ कॉन्फिडन्स. कॉन्फिडन्स खूब इम्पॉर्टंट गोष्ट आसा आतांच्या जगान, की वॉट एवर यू मे हॅव, बट इफ यू हॅव कॉन्फिडन्स टू एक्सप्रेस युअर सेल्फ, कॉन्फिडन्स टू डू एनीथींग, यू कॅन विन द बॅटल. आनी त्या गोश्टी खातीर हांव पिपल्स हायस्कुलाक श्रेय दितलें, कारण की त्या स्कुलान खूब त्या स्कुलाचें खूब कॉन्ट्रिब्युशन आसा टू ग्रो दॅट आस्पेक्ट ऑफ मी. आनी मागीर 11th-12th वॉज धेंपे हायर सेकंडरी, अँड दॅट वॉज ऑल्सो अ व्हेरी प्लेजंट आनी एक्सपिरियन्स. हांवें एक विचारूंक वतालो की घरांतले सगळ्यान धाकटे चेडूं म्हणटकूच खूब मस्ती आसता. सो तुमचें कितें आसलें अशें. या ॲक्चुअली करेक्ट. सगळ्यान धाकटें आशिल्लें, सो आसा, सो हांव मस्ती आसा, पण दॅट्स ओके न्ही. मागीर तुमचें म्हणजे शिक्षण दृश्टीन कशें आसलें तुमी एक टॉप येवपी. शिक्षण दृश्टीन ऑलवेज टॉप येवपी नाशिल्लें हांव, बट आय वॉज ॲक्चुअली वन ऑफ टिचर्स फेवरेट स्टुडंट्स फॉर मे बी बींग लायक अ यू नो. नॉटी. नो ॲक्चुअली नॉट. या यू नो, जेन्ना प्रायमरी स्कुलान अशें टिचर्स टू कंप्लेन की हे चली इतलें कितें उलयता, आनी दे यूज टू कॉल माय पेरंट्स अँड आस्क देम की इतले चली कडेन आसा कितें उलोवपाक, तुमच्या घरी नक्की काय होतं, ही एवढी इथे बोलते, अशें म्हणिल्लें. बट नॉट इन हायस्कूल. हायस्कुलान yes, I used to talk a lot, but they used to like me maybe because I was disciplined with my work or something. I was always up to mark, or maybe that my things used to be complete by time, and also maybe. मागीर आयुर्वेद फिल्डाची जर्नी सांगा तुमची. आता आयुर्वेदिक फिल्डान वचपा खातीर अगेन टू बी ऑनेस्ट, एक अगेन एज आय टोल्ड यू की आय वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर, अशें आय वॉज नॉट दॅट कायंड ऑफ अ स्टुडंट, दॅट कायंड ऑफ अ पर्सन. पण ल्हानपणाच्यान एलोपॅथिकाचो कांयच इम्पॅक्ट नाशिल्लो लायफान, टू बी व्हेरी ऑनेस्ट. टील द रिसंट टायम्स आय हॅडंट टेकन एनी एलोपॅथिक मेडिकेशन, नेवर एवर. टील 12th जाल्यार केन्नाच ना. कितलोय ताप आयलो, कितली थंडी जाली, कितले सिरियस कंडिशन जाले, म्हजे बाबा आसा ते इंजिनियर आसात, पण ही हॅज अ व्हेरी गूड होल्ड ऑन होमिओपॅथिक मेडिकेशन एज वेल. सो ल्हानपणाच्यान घरान कितेंय जालें कोणाकूय, नॉट जस्ट थंडी ताप, इवन सिरियस कंडिशन लायक लिवर वचपाक पावलें, सो तसल्या कंडिशनान सुद्दां आय हॅव सीन पेशंट्स गेट बेटर विथ होमिओपॅथिक मेडिकेशन्स. सो इन्क्लिनेशन टुवर्ड्स एलोपॅथिक हें केन्नाच नाशिल्लें, सो दॅट इज आउट. सो इन्क्लिनेशन अशें टुवर्ड्स होमिओपॅथी. बट ड्यू टू सम रिजन वी फिगर्ड आउट दॅट आयुर्वेद इज ऑल्सो गुड. म्हजें व्हडलें भयण, इमिजिएटली व्हडलें भयण आयुर्वेदिक डॉक्टर, फर्स्ट भयण होमिओपॅथिक डॉक्टर. So then I was like, okay, fine, Ayurved also is good. And तेन्ना म्हणसर by 11th-12th Ayurvedic exposure सुद्धा आयलो. When I started Ayurvedic medications also, and it gave me tremendous result. And I was like, this is also impressive. One can try this also. So मागीर हांव आयुर्वेदाक गेलें. ती कॉलेजीची मातशी जर्नी सांगा. मी शिरोडा आसलेलो. Yes, college माझे Ayurvedic college at Shiroda, and it was
amazing experience. It was an amazing experience because बारावीच्या पहिली म्हणसर I was not at all I was only an academic student. I was not a lot into extracurricular activities. Like असताले डान्स बी जे मिनिमम करतात सगळे जण करतात सो ओके तातून आशिल्लें पण कॉलेज लायफ वॉज द लायफ दॅट गेव मी एक्स्ट्रा करिक्युलर एक्टिविटीज एक्सपोजर. हांव कॉलेजीन गेलें आनी आय वॉज लायक इन टू एवरी कॉम्पिटिशन दॅट वॉज ऑन स्टेज. म्हणजे एनीथींग लायक डान्स, मायम, म्यूट बीट, फॅशन शो आसूं किंवा खंयचेय डुएट सिंगल ऑन द स्पॉट कितेंय आसल्यार आय टू पार्टिसिपेट एंड फॉर्च्युनेटली आय ऑलवेज वन. आनी आमच्या क्लासीन सुद्दां बरी डान्स करपी किंवा बरी पार्टिसिपेट करपी भुरगीं आशिल्लीं थोडी फॉर वीच एक ग्रूप मेळटा, एक सपोर्ट मेळटा किंवा डुएट आसल्यार कोण तरी तुमकां पार्टनर मेळटा. सो माय जर्नी इन कॉलेज वॉज एब्सोल्युटली स्टनिंग. तुम्ही ऑन स्टेज म्हटले, बॅक स्टेज तुम्ही काय करनासले पार्टिसिपेट? व्हेरी लेस. म्हणजे रंगोळी किंवा डिझायनिंग, सम ड्रॉइंग आय वूड नॉट डू. आय नॉट एन्जॉय ऑल्सो प्रोबेबली. आता हांव एन्जॉय करता ड्रॉइंग खूब पण तेन्ना हांवें केन्ना पार्टिसिपेट करूं ना. तेन्ना सगळ्या ऑन स्टेजान where it needs a lot of energy or lot of hype or lot of activity, high activity tatun how. So I used to enjoy that and that's why probably I used to win and because it used to be entertaining so I used to always win. मागीर आफ्टर कॉलेज आणि बिफोर तुम्ही क्लिनिक घालच्या पयलीं तुम्ही खंय जॉब बीन केल्लो काय केल्लो? ना आफ्टर कॉलेज कितें जालें, इंटर्नशीप सुरू जाली तेन्ना सगळेच जाण ऑब्वियसली वॉट नेक्स्ट. एक तर तुमकां ऑप्शन आसता क्लिनीक घालपाचो, सेकंड ऑप्शन आसता एमडी करपाची. एमडी करून जाल्यानंतर यू इदर चूज टू डू एन एकेडमिक जॉब or you can do your clinic. Now I had this inclination towards yoga. म्हणजे हांवें पेपर प्रेजेंट केला योगाचेर ड्युरींग माय इंटर्नशीप आनी एक्चुअली पेपर प्रेजेंटेशन हे पोस्ट ग्रॅज्युएट स्टुडंट्सां खातीर आसता पण हांव ग्रॅज्युएशन जावूं नाशिल्लें फर्स्ट स्टुडंट आसता आशिल्लें, अंडर ग्रॅज्युएट स्टुडंट. जे वचून हांवें पेपर प्रेजेंटेशन्स बी दिल्या आनी आय हॅव गॉट फर्स्ट प्लेस. आय यूज टू बीट द पोस्ट ग्रॅज्युएट हेड. आणि इवन बाकीच्या योगा डान्स उरलो किंवा योग महोत्सव बी खूब जाल्ले मदीं 1-2 वर्सां पयलीं खूब जाता आशिल्ले. तेन्ना आय केम अक्रॉस मीन्स थिंग्स यूज टू हॅपन टू मी. म्हजे योगा सर आसात डॉक्टर जॉय परेरा, ही इज अ वेल नोन योगा यू कॅन से टीचर. सो विथ हीज असिस्टंट्स आनी आमची डॉक्टर गंधाली म्हणून आशिल्ली, तांच्या असिस्टंट्सान आमकां पार्टिसिपेट करपाक मेळटालें आनी पार्टिसिपेट करतकीच कळटा की ओके दीस इज वॉट आय एन्जॉय. सो आय ऑलवेज वॉन्टेड टू डू समथींग इन योगा. सो योगा हा एमडीन आसा, स्वस्थवृत्त आणि योगान एमडी आसा. योगान डान्स म्हटले न्ही एक्चुअली. सो वॉट इज दॅट एक्चुअली? हांवें फक्त योगा म्हटलें सूर्य नमस्कार दॅट फक्त पळयला. हय, तातूंत योगा डान्सान कितें आशिल्लें, ब्युटिफूल कॉम्पिटिशन आशिल्लें तें वेरीन वी हॅड टू परफॉर्म अ डान्स बाय युजींग योगासन. सो वी हॅड अ ग्रूप ऑफ 8 and different people would do different dance and then the structure and the formation would lead to dance actually. गोंयान आशिल्लें आनी दिल्लीच्यान जे योगाचो ग्रूप आयलो इट वॉज एक्सलंट. आय स्टील रिमेंबर वी हॅड गॉट आय थिंक 3rd place but they had got the 1st place and they really deserved it. And actually first time ऐकला की योगा डान्स एक्चुअली तेन्ना सुपर खूब क्रिएटीव कॉन्सेप्ट तो. कित्याक की योगासन आतां सूर्य नमस्कार आमी करतात दॅट इज अ ट्रान्झिशन ते वेगळे आसन न्ही, ट्रान्झिशनल फेज. सो ते तसले ट्रान्झिशनल आसन घेवन तुमी डान्स करप हो एक कॉन्सेप्ट आशिल्लो. सो बेस्ट आशिल्लो. तुमचो फुडलो प्रवास सांगा क्लिनीक फुडलो. हां, सो योगान कितें तरी करपाचें आशिल्लें म्हाका, बट हेंय बी आशिल्लें की क्लासिकल योगान आय समहाव डिडंट वॉन्ट टू डू बिकॉज आय डिडंट हॅव इन्क्लिनेशन टुवर्ड्स दॅट. क्लासिकल योगा म्हणजे आतां जे भायर जनरली जे सगळे कडेन जाता गोंयान जाल्यार कोणाकूच खबर ना एनीथींग अपार्ट फ्रॉम क्लासिकल योगा. दे थिंक म्हणजे जे भायर आतां कोणीय बी करता दॅट इज क्लासिकल योगा. सो म्हाका तें करपाचें नाशिल्लें बिकॉज आय डोंट नो, आय फील की इफ यू आर इट्स माय पर्सनल व्यू की एक डॉक्टर आसा जाल्यार यू शूड डू समथींग दॅट इज डिसीज ओरिएंटेड दॅट यू कॅन ट्रीट द पेशंट्स वीथ. आनी तातूंत खूब लिमिटेशन्स जाता आशिल्ले. फॉर एग्जाम्पल जे आसन बॅक पेना खातीर दिल्या, बट समवन हॅविंग बॅक पेन दे आस्क देम नॉट टू डू दॅट आसन. फॉर एग्जाम्पल आतां सूर्य नमस्कार हो बॅक पेना खातीर खूब बरो, खरें तर आसपाक जाय. कित्याक बट हाऊ मेनी टायम्स डू यू सी अ बॅक पेन पर्सन डुईंग सूर्य नमस्कार? कोण कोणी आसतलो आनी ते म्हणटले केल्यार आपल्याक दुखता जाल्यार आपूण कित्याक करूं, वीच इज जेन्युइन.
So somewhere it has come to a point की without an external assistance योगाचे खूप लिमिटेशन्स येतात. बिकॉज जेन्ना योगा वॉज इंट्रोड्यूस न्ही, आतां पातंजल योग जे आसा दॅट वॉज फॉर फिट पीपल. Okay, but now if you see, will you believe me, 48% of population is, this is I think less, 48% of population according to the statistics in India have low back pain, and 60 to 70% of people have neck pain. At the 70, if I say 42 means every second person is having back pain to certain degree, which is severe, which needs to be attended, and 70% of people are having neck pain. ना देर वॉज अ टायम जेन्ना हे फक्त जेरिएटीक म्हणजे ओल्ड एजान जाताले डिसीज आशिल्ले, पण आतां ते ओल्ड एजान जाता अशें ना. सो असल्या लोकां खातीर योगाचे बेनिफीट मेळप हे एक्चुली आय कूड अंडरस्टँड की इट इज नॉट पॉसिबल. बट फॉर्च्युनेटली म्हजी एक मॅम आशिल्ली डॉक्टर गंधाली, शी केम अक्रॉस कबीरबागान एक थेरप्युटीक योगा, संजीवन योगा ताचें नांव आसा. सो शी टोल्ड मी की रोप बेल्टान बरें करतात, ट्रॅक्शन बी जाता, सो तूं वच आनी पळय थंय इफ इट इंट्रस्ट्स यू. सो दॅट्स वेर आय वॉज लायक हां, ह्या प्रकारचो योगा म्हाका करपाक जाय. दीस इज समथींग वीच इज डिफरंट एंड वीच इज हेल्पिंग पेशंट्स टू गेट रिलीफ ऑफ पेन. सो आय सेड दीस इज माय फील्ड. मागीर तुमी थंय गेली. येस, मागीर हांवें तांकां पयलीं कॉल केलो. ऑफकोर्स आतां तुमच्या भशेन म्हाका कांयच खबर नाशिल्लें अरे रोप बेल्ट कितें हें. सो हांवें तांकां विचारलें पयलीं, ओके पेशंट्स ट्रीट जातात न्ही, हें जाता तें जाय. आय स्टडीड अ लॉट एंड देन आय वेंट. मागीर हांवें थंयच्यान कोर्स केलो पुण्यांतल्यान. डॉक्टर अनुराधा ओक हांच्या कडल्यान हांव शिकलें. बट दीस इज इन्वेंटेड बाय डॉक्टर करंदीकर. रोप बेल्ट मातसो एक्सप्लेन करता की लोकांक कळटा. येस 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 रोप बेल्ट म्हणजे हांगा जशें दिसता दीज आर ऑल बेल्ट्स. आतां हे वेगवेगळ्या रंगाचे आसा बिकॉज डिपेंडींग अपॉन देयर लेंथ. सो सपोजींग द स्मॉलेस्ट वन वील बी वायट अशें. आनी रोप बेल्ट थेरपी म्हणजे कितें आसता, आतां फॉर इफ आय हॅव टू एक्सप्लेन यू, सपोजींग मानदूख हें मेजरली कित्या खातीर जाता, पोस्चरल रॉंग आसता, मान सुद्दां फुडें पडिल्ली आसता, और आमी स्ट्रेट रावना, और एन नंबर ऑफ रिजन्स आसतात. सो हांगा कितें जाता की हांगा तुमचो एक्सरे पळयलो वता आनी मेजरली रिजन कितें जाल्लें आसता, दोन मणक्या मदीं गॅप कमी जाल्लो आसता. आतां दोन मणक्या मदीं गॅप हो केन्ना कमी जाता, जेन्ना स्वता कमी जायना, जेन्ना ताजे मसल्स ताका अटॅच आंखुडतात, कॉन्ट्रॅक्ट जातात, तेन्नाच ते लागीं येतात, नाजाल्यार देर इज नो चान्स. सो वी वर्क ऑन द मसल. वी आयडेंटिफाय की विच मसल इज रिस्पॉन्सिबल टू फंक्शन इन दीस पर्टिक्युलर रिजन, आनी ताज्या डिरेक्शनान आमी तो बेल्टाचो ट्रॅक्शन दितात. नाव ट्रॅक्शन हे कॅन बी मिस्टेकन की फिजिओथेरपीन आय थिंक ट्रॅक्शन इज वेट लायतात, पण हांगा वेट लायनात, हांगा ते डिरेक्शनल फोर्स दितात. सो दॅट त्या मसलाक आनी एका पॉस्चरान ऑलमोस्ट 15 to 17 मिनिट्स दवरतात. सो दॅट ते ट्रॅक्शनाचें एक्शन ताजेचेर 15 मिनटां जायत आसता आनी इवेंच्युअली मणक्या मदीं जो गॅप कमी जाल्लो आसा तो वाडटा. सो हेका लागून तुका खर्च बीन आहा कितें म्हणल्यार ऑलमोस्ट अमावंट कितलो लागता समज करतले थेरपी? हे थेरपी करपाक एक्चुली इट इज व्हेरी कस्टमायज्ड. हे कस्टमायज हे जालें म्हणजे मेडिकेशनाक कितले लागतले हो प्रश्न तूं आतां खंयचे थेरपी घेता, और तुजो डॅमेज कितलो आसा ताजेचेर डिपेंड आसा. सो फर्स्ट हातूंत तेंच जाता की जनरली आय लूक एट द पेशंट, कितले वायट कंडिशन आसा. सपोजींग इतली वायट ना आनी एफर्ट्स चड लागचे ना, सपोजींग इट इज व्हेरी मस्क्युलर, सो इट कॅन बी डन इन 5 to 6 सेशन्स मे बी. बट इफ ते वर्टेब्रे मनसर गेल्या, स्पायन मनसर गेल्या, आनी सपोजींग सायटिकचो पेशंट, इट इज व्हेरी सिरियस न्हय, सो तातूंतचो चार्जीस एक्चुली तशें डिपेंड जाता की पर्सन टू पर्सन चेंज जाता. ओके. सो मागीर तुमचें फुडलें मातशें सांगचें आनी हय. So I'll just take a minute to explain who invented this therapy, because that has got a lot to do with the therapy itself. So this was basically invented by Dr. Karandikar. He is an MBBS doctor who ज्यांनी आर्मीचे डॉक्टर आशिल्ले ते पुण्यान, आणि ही वॉज हायली इन्फ्लुएन्स्ड बाय अयंगर योग. अयंगर योगाचे बी आउटलेट आसात हांगा पणजेन आसात, आणि अयंगर गुरुजी आणि डॉक्टर करंदीकर वर ही म्हणजे डॉक्टर करंदीकर's daughter were treated by Iyengar. So he was highly influenced with the yoga आणि he was very happy की आपल्याला चलयो बऱ्यो जाल्यो, they got the best of the result. And that's when he decided, since he had the vision of doctor, he curated it for patient only, whereas Iyengar is for general fitness.
I don't know if I'm wrong to say this, but it is definitely not curated for patients, whereas this is absolutely curated only for patients. आता हांव जनरल फिटनेस घेना जाल्यार जनरल फिटनेस घेता, पण बाकीची इतली गोष्टींक खरीच गरज आसा, इतली गोष्टींक गरज आसा म्हणजे नेक पेन आनी बॅक पेन जाल्यार आसात, सायटीक पेन आसता, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, ह्या गोष्टींक खंय बाकीच्या कडेन खूब लिमिटेशन्स येतात. हांगा तुमी विदाउट एनी मेडिकेशन्स आनी यू कॅन एक्चुअली सी द रिजल्ट. अशें न्ही की तुमकां बरें दिसता न्ही सो इट इज गूड. वी डू द रिपोर्ट्स बिफोर एंड आफ्टर. So when you see the reports and the difference, so that is when you understand that your body can heal yourself. That is what it is, right? Your body can heal yourself. And ultimately that is what is required. कितले तेप म्हणून. आणि अनेक गोष्टीन आम्ही स्वतः पहिले सर्जरी सुद्धा अवॉइड जाता. खंय बाकीच्या ऑप्शन ना, पेन किलर कोणाक घेवपाचेच ना आणि इतलो गॅप कमी आसा. आतां ताका ताजेय बी हांव अशें म्हणचें की सगळ्योच सर्जऱ्यो अवॉइड करूं शकता. नो, इन सर्टन केसीस यू कॅनॉट. But in the majority of the cases that you can, I think it is an opportunity that every one should exercise. कित्याक की असले थेरपी आय डोंट थिंक खूब कडेन आसा गोंयांत, खूब कमी कडेन आसात आणि दिस इज वन ऑफ द सेंटर्स. पण एक्चुअली लोकांक कळपाक जाय न्हू. एक्चुअली लोकांक कळपाक जाय. ताच्या खातीर लोकांनी कितें जाता, योगा म्हळें की अशें जाता की अरे बापरे ऑलरेडी दुखता आनी योगा आनी नाका, असले म्हाका लोक मेळिल्ले आसा. आनी आय वॉज लायक की ना, हे योगा वेगळे, हातून तुमकां उपयोग जातलो. सो बट अवेरनेसाची गरज आसा, आय गेस, की हे वेगळे कितें, हे अवेरनेसाची गरज आसा. आतां तुमी रोप्स आनी बेल्ट्साचें विचारलें, हे सगळे मसल मेमरी करतात. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल वेगवेगळे मसल जे टायट जाल्ले असतात, आतां एकाक बेल्टानच उपयोग जातलो, केन्ना केन्ना तुमकां रोप यूज करचो पडटा. सो डिपेंडींग अपॉन पेशंटाक कित्याची गरज आसा, ताजी प्रकृती, बिकॉज आयुर्वेदीक डॉक्टर आसल्या कारणान तोय बी एक पर्स्पेक्टीव आसा, ताजी प्रकृती, ताजी गरज आनी ताजे रिपोर्ट्स आनी ताजे कंप्लेन्स, हे सगळे पळोवन डिझायन जाता ताजो एक पर्टिक्युलर प्रोग्राम विच इज एक्सक्लुसिवली फॉर द पेशंट. आनी मागीर सेशन सुरू जाता, मागीर रिजल्ट्स दिसपाक लागता. सो ह्या फिल्डान कितली वर्सां जाली आतां? ना, एक्चुअली वर्स जावन ना, 3च म्हयने जाले हें ओपन करून. हाज्या पयलीं 2 वर्सां हांव पुण्यान आशिल्लें, शिकतालें आनी मागीर इंटर्नशीप करून हांगा आयलें. फीडबॅक कितें जालें 3 म्हयने भितर लोकांचे? फीडबॅक जितले पेशंटांचे आसा, आय डू नॉट रिमेंबर एकूय पेशंट असो ना जो बरो जावना. सगळेच बरे जाले. म्हणजे पेशंट्स चडशे म्हज्या कडेन आयले ते मान दूख हांगा झिणझिणे येता, किंवा फाटीन सायटीकचे पेशंट्स आयले, मान दुखीचे आनी कमर दुखीचे. आतां आनी गुडघ्याचे दुखीचे सुद्धा जाल्या, बट ती पेशंट आतां अंडर ट्रिटमेंट आसा. सो आय कॅनॉट से ऑन द बिहाफ. पण जितले बरे जाल्ले पेशंट आसा ते हे आसा की तांकां एक 7-8 सेशनान जाल्यार रिजल्ट दिसपाक लागता. पण कितें जाता, रिजल्ट दिसता म्हणजे कितें दिसता, दूख कमी जाता, मान दुखत ना किंवा झिणझिणे येना. पण इट इज डिफरंट. समटायम्स कितें जाता, मस्क्युलरूच आसता एज आय सेड, तेन्ना इट इज फायन. बट केन्ना केन्ना गॅप कमी जाल्लो आसता तेन्ना एक कोर्स आसता 12 सेशनाचो. तो 12 सेशनाचो कोर्स कंप्लीट केलो की ऑटोमॅटीक तुमकां मागीर घरा कडेन कितें कितें करप, डूज, डोंट्स आनी आसन जे तुमी घरा कडेन करूं शकता ते सांगता, ते मागीर तुमी कंटिन्यू करप. सो यू अवॉइड फर्दर डिटेरियोरेशन ऑफ युअर हेल्थ. एक्चुअली आनी हे तुका आसता न्हू सबकॉन्शियस म्हणून की बाबा आपल्या हितून पयशे चड गावतले म्हणून आपण हे फील्ड घेता, अशें कितें तुमचे तकलेन आसलें स्टार्टींग क्लिनीक घालचे? ना 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 ना, एक्चुअली तशें नाशिल्लें. फॉर्च्युनेटली तशें केन्नाच नाशिल्लें. म्हाका फक्त हें आशिल्लें की फाल्यां जर हांव डॉक्टर जाता न्ही, देन आनी हांव योगा थेरपिस्ट आसा जाल्यार लोकांनी अशें येवन सांगपाक नाका की ओके आनी खंयचे लायक, बिकॉज आतां BSc डन सुद्धा योगा करता, करेक्ट, 12वी पास सुद्धा योगा करता. सो आपल्याक फक्त वेट कमी करपाक जाय, हाज्या खातीर नासून वेन यू आर अ डॉक्टर तुजें कॉन्ट्रिब्युशन टुवर्ड्स सोसायटी इट शूड मॅटर. Ideally, after 30 years of practice, people should come and say कि this person relieved my pain. So I was waiting for an opportunity which will be more impactful in the society, and I just chose that. आता कित्याक की म्हळ्यार हाका as such degree व्हडली MD अशें बी ना. Still I chose that because I'm fine not getting a degree, but I'm fine with taking a knowledge which is needed. आणि गोंयान ना अशें सेंटर जे हे प्रकारचे सर्वीस डिलिव्हर करता. इट इज द नीड ऑफ दॅट, बिकॉज आता खंयच्याच घरान पेनलेस मनीस ना आणि पेन किलर्स तर कोणाक नाका. कित्याक आता फॉर्च्युनेटली आमकां कळपाक लागला की पेन किलरचे सायड इफेक्ट्स कितें आसा.
सो ऑल्टरनेटिव्ह सोल्युशन कितें? ऑपरेशन इज नॉट द सोल्युशन न्ही. Operation is the solution, but for 10% of people. What about the 90% of people? They deserve a good hair. So जर via yoga जर त्यांच्या हेल्थ जर तुम्ही तांकां दिता, there is nothing better than that. So म्हणून हांवें चूज केलें. एक्चुअल त्या गोंयांनी वाडपाक जाय सो हेच्या खातीर प्रत्येकान डिग्री घेवपाक जावचें ना, कारण थोड्यांचें शिक्षण कंप्लीट जालें आसतलें, वर्सां जालें आसतलें, पूण ह्या फिल्डान वयताले की न्ही एक्स्ट्रा कितें करचें भायर एक्स्ट्रा कांयच करपाचें पडना. तुमकां दीस इज सच अ वंडरफुली डिजायन्ड कोर्स. खंय तुमकां फाटल्यान मेडिकल बॅकग्रावंड आसपाक जाय हाची गरज ना एक्चुली. पण आसल्यार ताजी एक विजन वेगळीच मेळटा, वीच आय कॅन एक्सपिरियन्स. बट हाका ह्या कोर्स करपाक कशी गरज ना, बिकॉज दे कवर ऑल ऑफ दॅट. दे कवर ऑल द मेडिकल नेसेसिटी इन्फॉर्मेशन दॅट यू नीड टू कॅरी ऑन अ पेशंट. आनी ताचे रिजल्ट दिसतात बिकॉज तातूंत असले डॉक्टर्स पुण्यान खूब आसात. डॉक्टर्स म्हणपाक शकचे ना, योगा थेरपिस्ट असले खूब आसात. नाशिक आसात, पुण्या आसात. पुण्या जाल्यार खूबच आसा बिकॉज इट्स अ हब. कबीरबाग इज इन पुणे. सो पुण्यातले खुबशे थेरपिस्ट आवट जाल्यात. सो तातूंत बरे रिजल्ट्स मेळटा सगळ्या पेशंट्सांक. डॉक्टर एक्चुअली हेल्थाचें डेफिनेशन प्रत्येकान वेगळ्या वेगळ्या भाशेन सांगतात. तुमच्या खातीर एक्चुअली हेल्थाचें डेफिनेशन कितें, किंवा हेल्थ म्हटल्यार कितें? रायट. सो हेल्थाचें डेफिनेशन आय वील कोट वन श्लोक जे नरेंद्र मोदीन वॅकांक हाडले तेन्ना सुद्दां म्हणिल्लें की समदोष समाग्निश्च समधातू मलक्रिया प्रसन्न आत्मेंद्रिय स्वस्थ इति अभिधीयते. आतां हातून समदोष समधातू समाग्नी हो कॉन्सेप्ट कळना जाल्यार सुद्दां ॲक्च्युली दॅट इंटेन्स टू मोर फिजिकल, म्हणजे धातू म्हणजे सगळे आमचे धातू, अग्नी आणि दोष हे सगळे आमचे फिजिकल आस्पेक्ट कवर करतात. आणि प्रसन्न आत्मा आणि मन इंद्रिय. सो प्रसन्न मन हे बी डेफिनेशन कवर करता हेल्थाचे. इति अभिधीयते म्हणजे हेच म्हणजे हेल्थ अशें. बट अकॉर्डिंग टू WHO earlier it was like mere absence of physical disease, and now they have also upgraded कि it is not merely absence of disease but well-being of a person physically, mentally, emotionally and spiritually. Now spiritually हे तांणी सुद्धा ॲड केल्या in well-being of a person, and it is high time that we understand कि spiritually well-being आणि being well spiritually and being well emotionally equally impacts your health. आणि हाकाच लागून yoga came up, because yoga was the only faculty giving importance to well-being of mind and your well-being of emotional state. So yogaचे impact is unquestionable in the health industry. Now how this style आता हांव जे करता ही थेरपी which is संजीवन योगा, ती जर तुम्ही पळयली जाल्यार दॅट इज एक्चुअली इन्क्लूड्स लेस ऑफ आसन आणि मोर ऑफ ट्रॅक्शन ऑर मोर ऑफ लिफ्ट्स बी सगळे. बट यू मे आस्क मी की हाऊ इज दॅट योगा. जशें हांव एक कदाचित तुमकां बेल्ट बांदून दाखोवं शकता आणि कॅन बी ओके राव हांगा. So, this is one of the lifts, chest lift. This exclusively helps people with neck pain. If I tell you that I do this and I tell you that I do yoga, so you may ask me how this is yoga. Correct? This is not yoga. But yogaचा first है कि तुमचे आसन correct असपाक जाय. आणि आसन is not something जे आम्ही करता त्रिकोणासन ना. Just sitting right, walking right, sleeping right and standing right is the first asana. आणि हाजेन जेन्ना पेशंटाक पेन रिलीफ जाता न्ही तेन्ना that is the prasanna atmendriya. That is emotional stability. That is mental stability. Because when a person is in pain, of course he is not emotionally stable. There is no question about being spiritually stable, because गुडघे दुखता देवाचे कशें करू? Doesn't make sense. So when you relieve a physical pain, you actually relieve them from emotional distress, you relieve them from mental distress as well. So this is how this kind of yoga is as good as yoga. But just that हे मातशे एडवान्स्ड आसा. जशें आमी आतां जनरल फिजिशियन आसतात,
आनी तातूंत मागीर स्पेशलायझेशन आसता. सो हाडाचो कोणी आयलो जाल्यार ऑर्थोपेडिशनाकडे धाडटा, स्किनाचो कोणा स्किन स्पेशलिस्टाकडे धाडटा. So this is exclusively for certain number of patients who actually are belong to any kind of pain, joint pain, arthritis, blood pressure, diabetes, sciatic, ankylosing spondylitis असल्या पेशंट्सां खातीर खंय गॅप कमी जाल्ल्यान पेन जाता तर जर पेन किलर बंद करपाक जाय आनी सर्जरी एज फार एज पॉसिबल अवॉयड करपाक जाय ऑर इफ पॉसिबल कंप्लिटली अवॉयड करपाक जाय then those people are more than welcome to try this therapy because this will actually आता तुमकांच कळ्ळें तुमकां फरक कळ्ळा आसतलो की तुमकां आतां बेल्ट लायल्या नंतर फरक कळ्ळा आसतलो आनी कदाचित जर पेन जाता आशिल्लें तुमकां पेन रिलीफूय जाता आशिल्लें पण फॉर्च्युनेटली पेन ना म्हणून पण पेन आशिल्लें जाल्यार तुमकां ताजो फरक इमिजिएटली कळटा सो दिस इज हाव this therapy is equally yoga therapy and yoga therapyचे कामूच आसा की लोकांक जगान आतां हेल्थ दिवप सो दिस बिकॉज इज द ग्रेटेस्ट गिफ्ट ऑफ भारत टू द वर्ल्ड सो हेच्या रिलेटेड आनी एक क्वेश्चन की तुमचो फ्युचर प्लॅन कितें हेच्या रिलेटेड कशें वाडोवपाक जाय किंवा वाडपाक जाय वाडोवपाक जाय एक्चुअली कितें आसा हाका गरज हाची खूब आसा ओके बिकॉज आतां कितले पॉप्युलेशनाक हाची गरज खूब आसा पण कितें आसा जितली गरज आसा तितले स्किल्ड मनीसूय जाय पडटा सो आय थिंक दॅट इज द लिमिटेशन की समवन हू रियली नोज द मसल्स समवन हू रियली नोज द बॉडी जर तसली मनशां वाडली जर तसले गोवन स्टुडंट्स वचून शिकून जर आयले जाल्यार एक कोलॅबोरेशन करून एक कॅम्प्स घेवंक वचपाक शकता किंवा वेगळ्या वेगळ्या जाग्यार वचपाक शकता आतां सपोजींग कोण तरी सावड्ड्याचो हांगा आतां हांव एकटें ताका ऑल द वे येवचें पडटलें जर येवपाक जाय जाल्यार पण जितली भुरगीं वाडटलीं जितले आमचे अशे लोक वाडटले तशेंच वेगळे वेगळे कडेन अवेलेबिलिटी इजी जाता न्ही सो तें केल्यार आय थिंक द फ्युचर ऑफ दीस सायन्स इज गूड गोंयांत स्टार्ट जावपाक शकता किंवा कोण करपाक शकता की सगळ्या भुरग्यांक करपाक जाय पण करपाक तर जाय आनी एक्चुअली इन्स्टिट्यूट येवपाक जाय आजो कित्याक सांगू दीस इज अ न्यू हें इन्स्टिट्यूट येवपाक बट इट इज अ लिटल डिफिकल्ट रायट नाव अकॉर्डिंग टू मी बट यू नो ऑलवेज वी कॅन ऑलवेज होप फॉर द बेटर रायट पूण अशें जावंक शकना एक नॉर्मली विचारता की समज हांव येयलो तुमचे कडेन हांव शिकलोय आनी भायल्या बेळ वचून लोकांच्या घरांनी स्टार्ट केलें जाल्यार करपाक बारीक समजोन करेक्ट एक्चुअली ताका लागून न्ही कितें आसा कांयच ज्ञान नासप हें कमी हार्मफूल देन अर्द ज्ञान आसप आतां कितें जाता केन्ना केन्ना आमी बेल्ट बांदतात हांव आनी पेशंट सांगता म्हाका हांगा एका सपोजींग XYZ कडेन दुखता देन आय टेल की ओके हांगा दुखता न्ही सो इट्स करेक्ट दुसरी कडेन दुखता देन इट्स रॉंग देन आय वील करेक्ट इट हें ज्ञान जितल्या पर्यंत मनशाक येना त्या मनशाक ताका दिसतलें कित्याक सांगू आतां हो बेल्ट बांदलो ट्रॅक्शन लायलें की हांगा नॅचरलीच दुखता बट ज्या मनशाक फक्त बेल्ट बांदपाचें खबर आसा आनी हें खबरूच ना की हांगा पेन येवप इज अ गूड सायन तो मनशाक कितें दिसतलें अरे हें कितें तरी भलतेंच जाता बाबा काडून उडयता सो म्हणून अर्द ज्ञान येवपी मनशां चड प्रमोट जावचें ना रादर लोक म्हणटली दिस थेरपी डजंट वर्क people will never blame the person people will directly claim that this therapy doesn't work so if a person who is really nice and who knows this science well असल्या मनशांनी आता कशें आसा एक्चुअली सांगपाक गेल्यार डॉक्टर करंदीकर यू नो हाव ही स्टार्टेड ही मेड थेरपिस्ट फ्रॉम हिज पेशंट्स सपोजींग डायबिटीसाक लागून आयलो ताणें एक प्रोग्राम केलो डिझायन केलो प्रोग्राम एंड ही टॉट हिम एवरीथींग अबाउट डायबिटीज एंड देन ही बिकेम द डायबिटीज थेरपिस्ट येस आज अजून मनसर ते काम करतात सो ही नोज एवरीथिंग अबाउट दॅट थेरपी इन डायबिटीज ही विल नॉट टच नेक बिकॉज ही नोज ओनली दॅट मच ही डिडंट डू अ कोर्स न्ही सो जितले आपण ताच्या बद्दल सगळें ज्ञान आसा सो असले जर शिकपाक जरी जाय सपोजींग कोणी येता आनी फक्त नेक शिकून वता सपोजींग म्हज्याच कडल्यान देन आय एम मोर दॅन हॅपी बिकॉज अल्टिमेटली तुमचो रीच वाडटा न्ही आनी हें ना की लोकांनी म्हज्याच कडेन येवपाक जाय अल्टिमेटली अ फार गोल इज दॅट यू वॉन्ट टू ट्रीट पीपल नो यू एंड इट्स विन सिच्युएशन जितले लोक बरे जाता तितलीच तुमची थेरपी प्रमोट जाता आनी तितलेच तुमकां चड पेशंट्स जाता आज तुमी बरे जाल्यार तुमी आनी कोणाक सांगचे ना शुअर सांगतले सो दॅट इज हाव इट्स विन सिच्युएशन सो कोणी जर आयले आनी शिकून गेले इट्स मोर दॅन वेलकम इट्स अ गुड थिंग तुमकां आनी कितें सांगपाक जाय ना आनी तुमकां मनांतल्यान थँक्यू म्हणटा फॉर गिवींग मी एन ऑपॉर्च्युनिटी टू कम अँड हॅव अ वर्ड अँड मे बी जस्ट ट्राय टू प्रमोट दीस थेरपी सिन्स इट इज न्यू आनी आतां
ह्या प्रमोशनाची गरज आसा इन द सेन्स की अवेरनेसाची गरज आसा, लोकां पर्यंत पावपाची खूब गरज आसा ह्या थेरपीची अवेलेबिलिटी. आतां तें तांकां सूट जाता की ना ऑर इफ हेल्प्स देम ऑर नो तें हांगा येवन तांकां कळटलें, पण एक एटलीस्ट रीच हो इम्पॉर्टंट आसा आनी तुमच्या कडल्यान म्हाका मेळ्ळो तुमचे खूब खूब धन्यवाद. थँक्यू म्हणचे पयलीं एक उरलेलें विचारपाचें की एक युवां खातीर एक आमी लास्ट एक मेसेज घेता तुमच्या कडल्यान एक गोंयच्या युवां खातीर एक मेसेज वयतली. गोंयच्या युवां खातीर होच मेसेज की ओके इट इज आय कॅनॉट से पयलीं कशें म्हणटा आशिल्लें फोकस ऑन युअर लायफ यू नो देर इज नो एंटरटेनमेंट यू नो आय थिंक वी नीड टू फायंड अ बॅलन्स बिटवीन एंटरटेनमेंट अँड सर्वीस. At the end of the day, after 30 years, as I said, people should say that you served well. So if youth starts thinking, I'm also a youth, that's what I started thinking, ki if I will not do anything compromising my entertainment, but if I have to contribute in the society, I have to think right now to what is good for me and the society. So what is the need is that figure out करप की आपल्याकडे अशें कितें आसा जें आपूण सोसायटी खातीर बरें करपाक दिवपाक शकता. किंवा इतर हांव एड करपाक सोदता की आपूण कितें एक्शन घेवन शिकपाक शकता. एब्सोल्युटली आनी ताजें तो बट तो एक्स्ट्रा शिकप आसता न्ही ताजें ताजो इंट्रस्ट आसा न्ही तो तुमच्यानी उरपाक जाय. मारून बिरून केलें जाल्यार यू वील लीव इट. सो वॉट इज इट दॅट इंट्रस्ट्स यू एंड वील डू समथींग गूड फॉर द सोसायटी, चूज दॅट. And then entertainment is there only. So I think combination of both is the best equation for the current youth today. मेन समज ह्या क्लिनिकान कोणाक येवपाक जाय पेशंट जाल्यार मातसो एड्रेस सांगचो खंय हांगासर कशें आसा. हां सो हे सुनिवास योगा क्लिनीक आनी हे लोकेटेड आसा मिरामार म्हणजे परस विद्यानगर कॉलनी आसा न्ही तर हे लोकेटेड आसा. सो इन एंड अरावंड जितले लोकांक हाची गरज आसा ते हांगा म्हाका मेळपाक शकता. थँक्यू. थँक्यू.